आजकाल गोव्यात मरे तसो आता आम्ही परत ते बांदू दिलो ना ओल्ड जे जाल्लो अशें तयार केलो तशेंच ते पयलीं एका पंप लायता आतां हो पंप जो आसा पयलीं तो एग्रीकल्चर स्किमीच्या अंडर आसा तुमचो एग्रीकल्चर आम्ही कितें लागता तेका सगळ्या एग्रीकल्चर स्किमी हें जें आसा पळय तें तुमकां हें कुळागराक हें उचल ताका एका रोजाक का ना ना हे मळे तशें सगळ्या पावसाळ्यात उदक तितलें ना मळ्यान आतां हें पावसाक हें गिमाक रे गिमाक उदक मेळटा तुमकां ना चड ना फक्त दोंगराचो बारीक पाजर येता पळय तेच उदक आमकां बांयक मेळ्यार तेच आमी हें करपाचें नाजाल्यार जाल्यार आमकां उदक चड ना फक्त दोंगराचो पाजर येता पळय तें बांय सुटलें की तें थोडें थोडें काडून लायता कशें दिसता तुमी आतां इतलें ट्रॅव्हल केलें इतलें चलोन येयलें तुम्ही जाम पडले ना ना जाम अजिबात ना म्हाका ह्या लोकां विशीं मोग आसा आनी म्हणूनच त्या मोगा वेपी आज हांव हांगसर आयिल्लो आसा पळय कशें आसा न्ही आमी प्रॅक्टिकल फिल्डाचेर बसणारे लोक जावन आसा गडी जावन आसा आनी जो पर्यंत फिल्डा वयलें ज्ञान ना तो पर्यंत कोणाक मार्गदर्शन करपाक सुद्दां किंवा एक शब्द काडपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाता म्हणून हांव प्रॅक्टिकली आज इतलें चडोन थंय आयिल्लो आसा म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा की शेतकऱ्यांनी काबाड कश्ट करून आणि सुपीक पिकयल्ली जमीन ताजेर कोणी न्हू वक्र दृश्टी दवरपाक जायना आणि ज्या तरेन आज गेले कितले आदले म्हणजे हांवें काजू पळयले मोठी मोठी मुळां आशिल्ली एक शेतकार म्हणून खूब अनुभव आसा पणस पळयले बाकीची सिजनल क्रॉप जशे वांयगी म्हणू नाकात भेंडे म्हणू नाकात मिरसांगे म्हणू नाकात आनी खास करून जायांचे मळे सुद्दां आणि ह्या एकंदरीत बोवळान भितर हांवें तांकां एक प्रश्न केलो अगो जायो तुमचे फुलोवन पडिल्ल्यो आसात ह्या सगळे एकंदरीत आमी बोवाळ जाल्ल्या तातूंतच आमी व्यस्त आसल्या कारणान हे सगळे काही गोष्टी आमच्या नशिबान आयिल्ले आसा ही आज त्या जाणकारांची आज प्रतिक्रिया आसा हांव इतलेंच म्हणटलो ताचो सगळो एकंदरीत रिपोर्ट म्हणजे स्वता हातान हांव निहाळ बरोवन आणि जें आमकां रिप्रेझेंटेशन त्या सगळ्या ग्रामस्थांनी दिल्लें आसा त्या रिप्रेझेंटेशनाक अटॅच करून गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन स्पेशल बैठक घेतलो आणि ह्या एकंदरीत 19 लाख स्क्वेअर मिटरां भितर प्रपोजल खंय आसा कितें पाविल्लें आसा ती सत्य आसा ना आसा हेची चाचपणी केले नंतर फुडलो आमचो प्लॅन किंवा फुडलो म्हजो ध्येय किंवा मुखार पावलां मारपाचो निर्णय जातलो किंवा मार्ग आमी सोदतले जालें एक नशिबान पिकअप चिबाड आहा पिकलेलें आहा ओके चलो सर कितल्या वर्सांनी तुवें एक्सपिरियन्स केला की अशें हितून माट हांगसर येवचें आनी अशें शिंपड अशें हांव खुबशे फावटी मळ्यांनी तसो वता आतां पयलो मातसो रोयतालो आतां मातशें रोवपाक थोडोसो घरान कोण ना ती जमीन जी आहा ती कोणाक तरी दिल्ली आहा रोवपाक सर तुम्ही आता इन्स्पेक्शन सध्या केलं म्हणजे वयर वचून आयला तुम्ही किती तुम्ही पळयला आणि कशी हा एरिया फीट आहा IIT काय ना हो तुम्ही सपोर्ट करतले काय विरोध करतले म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें तुका ऑलरेडी हांगा येतनाच दिल्लें आसा पण तरी आसतना हांव एकूच म्हणटलो की ह्या प्रपोजल जें आसा तितून सिरियसनेस आनी सेन्सिटिव्हिटी खूब आहा ज्या वेळाचेर आमी IITचो ज्या वेळाचेर आमी विचार करतात तेन्ना लोकसंख्या कितली येतली हो पयलो प्रश्न इकॉलॉजी किंवा जी बायोडायवर्सिटी जो आमी म्हणटात की जे एनिमल हॅबिटेट जे आसतले किंवा पशु पक्षी आसतले सरपटणारे प्राणी आसतले कारण देवान हो निसर्ग जो निर्मिला पळय न्ही तो फक्त मनशां खातीर निर्मला तो सगळे एकंदरीत जनावरां आणि मनशां बरोबर बाकीचे सगळे जे ह्युमन बिईंग्स आसात ताजे खातीर निर्माण केल्लो आसा आता ह्याच एका एकदम ग्रीन असो हो वाठार आणि ज्या वाठारान भितर आज अजाबाची गोष्ट म्हळ्यार शेतकऱ्यांक टेनन्सी कायद्याचे अंतर्गत त्या सगळ्यांनी परचेस लँड केल्ली आसा ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात की शेतकार हो एक देशाचो एक कणो जावन आसा त्या कण्याचेरूच जर घालो घालपाचो जो प्रयत्न जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता हें अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा अशें म्हाका दिसता
मोठ्ठ 19 लाखां स्क्वेअर मिटरां भितर तांची बागायती कितले लाख स्क्वेअर मिटरां भितर आसा ते म्हाका आमी एक्चुअली जेन्ना सर्वे प्लॅन आमी घेतले आनी तेजी बाउंड्रीज आमी डिमार्केट करून पळयतले किंवा जे कन्सल्टंट किंवा एक्सपर्ट ह्या जमनीचो ती सुटेबल आसा अशे तरेन जाणी कोणी जो निष्कर्श दिला आसा तो त्यांचो जो पर्यंत प्लॅन येना तो पर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टीचेर उलोवप हे आजच्या ह्या घडीक बरोबर न्ही आणि म्हणूनच हांव एक म्हणटलो तुजे प्रश्नाक जाप दिता आसतना हय हांव शेतकऱ्यां बरोबर आशिल्लो आसा आनी मुखारू आसतलो होच म्हजो आजचे तुमकां सगळ्यांक स्टेटमेंट आसा तेजे पलीकडेन वता आसतना हांव एक थोडोसो एक 8 वर्सां मुखार वता की आदरणीय जेन्ना आमचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर ते वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी ताका हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो तेन्ना पयलेंच प्रपोजल आदरणीय मुख्यमंत्री म्हाजे कडेन डिस्कशन केल्लें आशिल्लें पूण हांवें ताका एक गोश्ट सांगिल्ली आशिल्ली की म्हज्या मतदारसंघात 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर जमीन म्हणटा ती खंय ना एक कडेन पूण हांवें तेजे वेळाचेर एक सजेशन्स दिल्लें आशिल्लें की इन्स्टेड ऑफ 12 लाख चौरस स्क्वेअर मिटर वयचे पयलू 7 किंवा 6 लाख स्क्वेअर मिटरान जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता FAR तेजो जर वाडिलो जाल्यार म्हाका दिसता जमीन जी आसा ती कमीत कमीत युटिलायज करपाक शकता हांव परत एकदां सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की म्हाका IITक विरोध ना पूण सायट जे सगळे एंगलान फिट आसा का हो अधांतरीचो प्रश्न आसा आणि ह्या प्रश्नाचें उत्तर तज्ञांनी दिवप आसता पूण तज्ञ कोण जे पेन पेन्सिल घेवन बसतात आनी प्लॅन काडटलो दे कॅनॉट बी एक्सपर्ट जेणीन हांगसर गांवांत भितर वर्सांची वर्सां काडिल्लो आसा राती पळयलेल्यो आसात घाम घळयलेलो आसात ज्या वेळाचेर हांव जर वयर सड्याचेर गेलो त्या वेळाचेर म्हजो इश्ट म्हाका सांगतालो एक शेतकार म्हाका बाबा सांगतालो की वनूचे वर्साक आमी 300 चिबड पिकयली आनी ते सकल्यान वयल्यान सकल घेवन येवपा खातीर ती वाट जर पळयली न्ही एक एथलीट सुद्दां चलपाना आनी म्हणूनच ह्या लोकांची कदर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा ह्या घडीक हांव म्हणटलो परत हांव बॅक वता आसतनाच हांवूय तुमकां आज सांगपाक सोदता जे वेळाचेर हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो हें प्रपोजल म्हजेच कडेन आयिल्लें आशिल्लें पूण म्हाका तें एक्झॅक्टली खंय तें कितें तें म्हाका खबर नाशिल्लें पूण म्हाका कळ्ळें की बेतोड्या निरंकाल कोडार ही जमीन जी आसा ती शेतां बाटांनी कुळागरांनी वसयल्ली मळ्यांनी फुल्लेली आनी जायांनी फुल्लेली ही सगळी सुपीक जमीन आसा फर्टायल लँड आमी ह्या कॉन्क्रिटाची जंगल उबारपा खातीर जर आमी जर वापरली जाल्यार म्हाका दिसता शेतकाराच्या मुळाक आमी उखडून उडोवपाचो हो प्रयत्न आसा आनी म्हणूनच ह्या सगळ्याक बाजूक दवरून एखादो वेळ विचार आसपाक शकता पूण ते गांवचे लोक हे सगळे त्यो काही गोश्टी विशय पूण हांव एकूच गोश्ट सांगतलो की जें हांवें आज पळयलें जो ह्या टोका पासून त्या टोका पर्यंत म्हाका दिसता कोण म्हाका दिसता वचोना तुमचे बरोबर म्हाका दिसता हांव पयलोच मनीस आसतलो दरम्यान सोडून तो तुमचो रिपोर्ट ताका ऑप्शन ना पूण ताणें आज बरी तरेची रिपोर्टिंग केल्ली आहा मरत पडत गेलो आहा कारण ताका त्या जमनी विशीं मोग आहा त्याच्या आज्या पणज्यांनी घाम घळयलेलो आसा रक्त सोडिल्लें म्हूण तांकां ह्या सगळ्या भुरग्यांक आयज मोग आहा म्हणजे ह्या बायक तरी ते सरी आमचे बरोबर फाटल्यान फुडल्यान आमी सुद्दां एक्सपर्ट ना पूण तें आसा इतलो ह्या जमनी विशीं तांकां मोग आहा आनी म्हणूनच आयज तुमी कितें पळयलें जमीन पळयली जमीन पळयली सगळें पळयलें न्ही रे तांच्यांनी कितें वसयलां तांच्यांनी कितें पिकयलां तांच्यांनी कशें काबाड कश्ट करून ही जमीन राखल्या तो जो एकंदर सविस्तर रिपोर्ट थंय पणस आसा थंय काजू आसा थंय मोठी मोठी झाडां आसात थीक जंगल आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी पळयल्या डिस्ट्रक्शन करून आमी कन्स्ट्रक्टिव्ह ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हाडटले का नो आणि सगळे त्या सर्वे नंबराचे डायरेक्टली बोलता द लँड इज ऑल कल्टिवेबल हो गव्हर्नमेंटाचो डॉक्युमेंट सांगता इट इज नॉट सेड बाय मी ऑर नॉट सेड बाय दीस फार्मर 19 लाख दी स्क्वेअर मिटर जमीन जी आहा पळय ती सगळी कल्टिवेबल लँड आसा अशें थंय म्हणटात आनी तें आयज प्रत्यक्षान पळयलेलें आसा म्हजो एकूच मनीस आसा की गोंयचे मुख्यमंत्र्याचो जसो विशय तांच्यांनी म्हाका काडिल्लो आशिल्लो हांव हे सगळे सविस्तर जी गोश्ट म्हजें कर्तव्य आसा त्या कर्तव्याची जाण आसा भान आसा म्हणून ह्या लोकांक हांव मेळपा खातीर येयल्लो आसा जाणीन म्हाका
4 दीस पयलीं एक मेळपा खातीर येयल्ले आशिल्ले. खरें म्हळ्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगिल्लें की आपूण तुमकां 50-60 लोक आमी सगळे तुका ऑफिसान मेळपाक येता. पूण हांवें तांकां एक गोश्ट सांगली, ते 60-50 लोक आयले पूण म्हाका तेजी ग्रावंड रियलिटीच खबर ना जाल्यार हांव तांकां कितें उत्तर दिवपाक शकतलो. किंवा म्हाका जो प्रश्न फाल्यां सकाळीं हांव तांचे बरोबर उबो जर रावलो जाल्यार म्हजे कडेन कितें उत्तर येयलें म्हणून हांव प्रत्यक्षांत ताच्या उतराक मान दिवपा खातीर आनी हांवें तांकां सांगलें की हांव प्रत्यक्षांत येतलो. कारण तेंच्यांनी उलो मारिल्लो आशिल्लो पत्रकारीच्या माध्यमांतल्यान, म्हाजें नांव घेवन तेंच्यांनी स्वता उलो मारिल्लो आशिल्लो. म्हणून ते मान आनी हे सगळे काही गोश्टी पळोवपा खातीर हांव तेंच्या बरोबर आज आयलो. खरें म्हटल्यार ही ग्रावंड परिस्थिती जी आसा ही सीएमान पळोवपाची गरज आसा अशें दिसना. आतां कशें आसा, सीएम डेफिनेटली पळयतलो, हितून मात्तूय दुबाव ना. पूण सीएम केन्ना येतलो ज्या वेळाचेर ही जी आज सध्या प्रायमरी स्टेजीचेर प्रपोजल आसा, इट इज नॉट फायनलायज एट. हे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी आज एक पेपरावयली एक बातमी आसा, जी बातमी टेक्निकल डायरेक्टर जो आसा ताणें आज दिल्ली आसा. पयलूच तें उलोवप, शिता फुडें मीठ खावप हें बरोबर न्ही. डेफिनेटली येदो व्हडलो मोठो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयचे मुख्यमंत्री जेन्ना मनान हाडटा तेदे वेळाचेर डेफिनेटली तेज्यो काही गोश्टी भावना आसतल्यो त्यो जोपर्यंत आमी आयकून घेना तोपर्यंत आमी तेजेर कमेंट करप हें बरोबर न्ही. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता शेतकऱ्यांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आसात गोंयचे मुख्यमंत्र्याक घाराणें घालपाचें किंवा ताका निवेदन दिवपाचें आनी ताजेर नंतर कितें उत्तर दिता ताचो तो म्हाका दिसता एक्शन कोर्स आसतलो. कोमुदाद क्लेम करता की ही लँड जी आसा ती सगळी बॅरल लँड म्हणून. अरे देअर ओन डॉक्युमेंट इज एक्सप्लेनिंग की बाबा ती कल्टिवेबल लँड आहा आणि हांवें आज कल्टिवेशन आसा तें स्वता पळयलेलें आसा. थोडी एखादी आसपाक शकता. इट इज नॉट मीन दॅट ऑल लँड इज नॉन कल्टिवेबल असो विशय आहा. सध्या ज्या तरेन हांव सकल्यान हांगसर वयर आयिल्लो आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आतां 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही नजरेक पावपा सारकी ना. आतां म्हाका दिसता आमी जर तशें जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार आमी 25 to 35% आमी क्रॉस केल्लें आसा. आतां म्हाका मुखार जर दिसता जाल्यार सामकें टोटल प्लेन दिसता, त्या जाग्याचेर आमी शेत किंवा बाकी सगळ्यो काही गोश्टी रोवपाक शकता. एकंदरीत ज्या वेळाचेर तुज्या प्रश्नाचें उत्तर ज्या वेळाचेर हांव कंप्लीट करतलो हें भोंवण तर नंतर हांव तुका दितां. आमी पळयना तो पर्यंत एक खूब डिफिकल्ट आसा तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपा खातीर. पळय आमी एक गोश्ट सांगता, आमी हांगसर प्रसिद्धी बिसिद्धी घेवपा खातीर कांय आयले ना. ह्या लोकांची समस्या, ह्या लोकांची मागणी आनी त्यांचो जो इतले वर्सां तांणी ही जमीन राखून दवरलेली आसात, तो घाम गळयलेलो आसात, तो घाम वाया वचपाक जायना आनी तो घाम वाया वचपाक जायना ताचे खातीर आमकां कितें करपाक जाय ह्याकाच लागून हांव आज आयलो आसा. कित्याक सर फाटल्या दिसांनी हांगा सूर्यकांत गावडे यांच्यांनी नाशण्याचे हे केल्ले, हांगसर शेती रोयल्ले नाशण्या, पूण तेणी फाटल्या दिसा न्यूजाक सांगलेले की हांगासर जी जनावरां आसा पळय ते हांगासर येता, तिका जे नाशण्याचे रोयता पळय तिंका ते डॅमेज जाता, तितले ते हे करता पळय तिंका ते रोवपाक त्रास जाता. हांगासर जनावरां आसा पळय हांगसर वयली तितली ते तेंगेले हेका डॅमेज करता, नाशण्याचे नासधूस करता. हय नाशण्याचे रोप काडपाक जाता, कणस येता, तिंका येवपाक गावना हांगासर. कितें कितले रोयले जाल्यार जनावरां भायली गय रेडे नाल्यार दुकर जाल्यार कितें आसा पळय बारीक ते येवन हांगासर सगळें हे करता. ज्या वेळाचेर जंगल ज्या वेळाचेर आमी म्हणटले त्या वेळाचेर हो निसर्गाचो नियम आसा. जशें मनशाक रावपा खातीर घर जाय तशेंच जनावरांक, प्राणीक, पशु पक्षीक, सरपडणारे जे प्राणी जे आसात तांकांय रावपा खातीर जशें आमचे भाशेन आमी लोकवस्ती आसा तशें तांकांय जाय. म्हणूनच दाट जंगल राखून दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ज्या वेळाचेर हें वसाड जातलें त्या वेळाचेर ही जनावरां जी आसात ती खंय तरी गांवांत येतले आनी मागीर प्राणहानी जाता हें आमी वारंवार पळयलेलें आसा. पूण डेफिनेटली ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी माहिती जी तुमी जी म्हाका कितें सांगिल्ली आसात ताचो पूर्णपणान एक रिपोर्ट केले नंतर हांव सरकाराकू एक निवेदन दितलो आनी म्हाका दिसता गरज जर पडली जाल्यार तुमकांय हांव सगळ्यांक गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन वतलो.
तुम्ही सेमाकडे ना ताजेर हांवें म्हणलं न्ही, ताजेर म्हाका कांय खबर ना म्हणूनच हांवें म्हणलं न्ही की ह्या जोपर्यंत वस्तुस्थिती हांव जाणून घेना तोपर्यंत तुज्या प्रश्नाक हांव जापूय दिवपाक शकपाना. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा की तुमच्या माध्यमांतल्यान की हो जे म्हाका जे निश्कर्श कितें मेळटले ते डेफिनेटली एज अ आमचो तो लिडर ह्या नात्यान आमच्या तेजे मुखार हे सगळें मांडप हें आमच्या सारकेल्या मनशाचें कर्तव्य जावन आसा. खुद्द हांगसरलो आमदार मंत्री आहा तो अजून पर्यंत हेजेर कांयच जाप काडिना. कितें दिसता आतां ताजी प्रतिक्रिया हांव दिवपाक शकना. हांव म्हजे कडेन ज्या वेळाचेर आमचे ज्ञानेश्वर आनी ते आमच्या उठा कडेन संघटनीत आसा. एक गोश्ट आमकां जमेची आनी हांव परत एकदां सगळ्यांक सांगता, जाणीन समाजा खातीर कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा आमची जबाबदारी आसा तांकां संरक्षण दिवप. जे कोण समाजा कडल्यान कितें अपेक्षा कोण करपाक शकता, जाणी समाजा खातीर कितें तरी योगदान दिल्लें आसात, कोण तरी अन्याय जालो ताका हरशीं तांकां समाज केन्ना दिसत ना, त्या लोकांनी थोडोसो विचार करचो. नाल्यार काही गोश्टी कितें जाता मागीर की अरे आतां समाज खंय गेलो, आतां खंय उठो खंय गेलो. उठाक पूर्ण जाणीव आसा कोणा बरोबर रावप आनी कोणा बरोबर न रावप. उठा संघटना कोणाच्या दावण्याक बांदिल्ली ही संघटना न्ही. उठान आपले स्वताचें अस्तित्व निर्माण केल्लें आसात. गोंयच्या सब रजिस्ट्रान जरी ताजेर बॅन सुद्दां जर हाडलो जर आसत तो कागदाचेर बॅन आसपाक शकता, पण काळजाण करिल्ली जी उठा संघटना जी आसात ती चुली कडेन पाविल्ली आसा पळय न्ही, ती कोणूच बॅन करपाक शकना. हे आजचे ह्या घडयेक हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव जाहीर करतलो की उठा संघटना आमचे अध्यक्ष उलयतले ते मेळपाक येतलेच, पूण एज अ त्या संघटनेचो एक ल्हानसो एक कार्यकर्तो म्हणून त्यांच्या बरोबर आमी तटस्थ उबे आसतले. पण बाप एक प्रश्न आसलो, सीएमान पर फाटल्या दिसा स्टेटमेंट केल्लो की बरे कामाक बरे लोक असं आडयता म्हणून. त्या गोष्टीचेर हांव उलोवपाक शकना, कारण कित्याक सांग आतां बरें काम कितें तें सीएमाक एखादें ते तो प्रश्न तुमी सीएमाकूच सांगपाचो. पण वस्तुस्थिती कितें आसा आमकांय ज्ञान आसा न्ही रे. हांवूय स्वता इंजिनियर, म्हाकाय ज्ञान आसा. हांव स्वता एक शेतकार. ताजो रिपलिकेशन कितें जातलें तेवूय आमकां कांय गोश्टी खबर आसा. कारण आमकां एखादें आमी तितले हायली क्वॉलिफायड नासतले, पूण ह्या मातयेची जाण आसा. मातयेचो वास कुडागारान कुदळ घेवन आमी खणिल्ले आसा आनी शेताबाटाची आमी राखण केल्ली आसात. ते कोणाक जळटा, ज्या शेतकाऱ्यान काबाड कश्ट केल्लो आसा, घाम गळयलेलो आसात, त्या पांयान तेजे तळव्याक फातरांचे रक्तबंबाळ जाल्ले पळयलेले आसात, घाम हाताक फोड आयिल्ले पळयले आसात. हे सगळे येदे व्हडले कुळागर बसोवपा खातीर कितली वर्सांची वर्सां काडिल्ली आसात. ही जेका जाण आसा पळय न्ही तोच हेजें उत्तर दिवपाक शकता. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.